मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सद्या काळाच्या पयल्या सतोड्यान भितर सरलेलीं आसा आनी आमी पळयता जेजू आपलें मिसांव हे सद्या काळांतूच सद्या दिसाच्या दिसपट्या वावरांतल्यान तो सुरू करता. आनी पयलींच वड आमकां सांगता जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जुवान आपलें मिसांव सोंपयलें. जुवान जेजूक तयार केल्लें तें मिसांव जालें. आतां जेजू आपलें देवाचें हें मिसांव मुखार व्हरूंक आपलें मिसांव सुरू करता, कार्य सुरू करता. आनी ह्या मिसांवान मोगाच्या भयणी भावांनो तो दुसऱ्यांकूय भागेली करता, दुसऱ्यांकूय आपल्याच्या ह्या मिसांवांत देवान दिल्ल्या मिसांव तो तांकां आपयता. आनी आज आमी पळयता की पयलेच शीस जेजूच्या पयलेच शिसांचे आपोवणें आमी पळयता. सिमांव, आंद्रे आनी जेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुवांव हे 4 जाण शिसांक आपयतात, आमंत्रण आहा तें आमी पळयता. तेय आपल्या ह्या आयच्या वाचपांत आयकलां त्या भाशेन सद्या सदांचे भाशेन आपल्याच्या वावरांत ते गुल जाल्ले. खारवी ते गुडे चिंतलेलें आसलें आयज आमी बरी मासळी दवरतले गुडे खरें गुडे तांच्या जिवितांत आयच्या दिसा गुडे मासळी मेळपाची नासली आसत गुडे. पूण आयज तांच्या जिवितांत जेजू येता आनी सगळेंच बदलता. आयज तांच्या जिवितांत एक खुशालकायेचो दीस कित्याक ते जेजूक अनुभवतात. जेजू तांकां आपयता आनी ते सगळें सांडून शुभ वर्तमान म्हणटा. आनी सिमांव, पेद्रून आनी ताच्या भावान आंद्रेन झाडां सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. मुखार वचूं जाल्यार जेबेदाचे पुतूय बी आपल्या बापायक मानाया बरोबर सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. आयज आमकां एक आमंत्रण आसा. आमी तरी मोगाच्या भयण आमच्या जिवितांत जेजू येयत आसता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो येता आनी आमकां तो आपल्याच्या जिवितांत मिसांवांत भाग घेवंक तो आमंत्रण दिता. आमचो जबाब कितें काय आमी सोडून दिवंक तयार आसात काय? जशें ह्या शिसांनी सोडून दिले ते भाशेन आमी सोडून दिवंक तयार आसात काय? आमी सोडल्यारूच जेजूक आमच्या जिवितांत जागो मेळटलो. जेजूक आमी भितर घेवंक पावतले. आमी नियाळ करून पळया आमच्या जिवितांत आमी कितें त्यो वस्तू आमकां देवाशी ओ जेजूचो पाटलाव करूंक आडायतात त्यो कितें काय? आमची त्यो वस्तू कितें काय? संवसारीक वस्तू जायत घोडे आमी आमच्या जायत्या वस्तू घर आसा, आमचे दुडू आसात, आमचो वर आसा, आमी घोडे ताका चड एटॅच आसा आसतली घोडे चिटकून आहा आसतली घोडे आमच्या जिवितांत आमी आमच्या व्हडपणाक आमच्या दुसरें इगो आमी ताका धरून आसात घोडे ही आमी सोडून दिवंक तयार आसात काय? आयचो शुभ वर्तमान आमकां हेंच उगडास करता. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आनी आयज जेन्ना आमी आमच्या घरा बियांत मागणें करता आसतना आमकां केन्ना वेळ मेळटा आसतना देवा लागीं वेळ सारूंक तेन्ना आमी देवा लागीं हीच करपा मागुया. आमकां पूर्णपणी आमचें जिवीत जेजूच्याच हातांत भेटोवंक पूर्णपणी आमी आमचो विस्वास आमचो भावार जेजूचेरच घालूंक आनी तोच आमकां सांबाळटलो म्हूण मानून घेवंक आमी हेंच करुया. कित्याक हेंच हे शिसांनी केलें. ताणें आपलें दिसपट्टो जें काम करताले तेजें पोट भरताले ते सगळें सोडून आपलें आख्खें घरापेक सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. आयज आमकां जेजू ताचेरच विस्वास दवरूंक आपयता. हेंच जावन दी आमचें मागणें आमी आमचो भावार आमचो पूर्ण विस्वास हे शिसां भाशेन जेजूचेर घालूंक.